आज 12 वर्सां म्हळ्यार एक तप जाल्लें आसा. म्हाका दिसता तेंचे घरा कडेन सगळ्यो त्यो भावना पयलींच्यो याद जातात. पण गेल्ले जे कांय आसा ते परत आमी तांकां हाडपाक शकता. मंगेश आनी दिलीपा परत हाडपाक शकचे ना. पण ही उठा संघटना जी आसा तांकां विसरना. कोणी जर कितें म्हणलें पण उठा संघटना तांच्या काळजांतच हे दोगूय आसात. म्हणून तांकां आमी प्रेरणा दीस ह्या निमित्तानच न्ही तर तांकां खऱ्या अर्थान क्रांतिकारी वीर अशें त्या पदार आज फावो जाल्ले आसात. तुमी जर पळयलें 2000 जेन्ना 25 मे 2011 बाळ्ळेचें जेन्ना अशें आंदोलन जाल्लें तेजे नंतरच आज ह्यो सगळ्यो स्किमी सगळ्यो योजना ज्यो आसात तेजी सुरवात जाल्ली आसा. आमचो जो कालखंड आसा 4 ते 11 हो फक्त संघर्श आनी आंदोलनां हेजो ह्याच खातीर गेल्ले आसा. आनी हेतूंतल्यान जे 11 नंतर ज्यो योजना जाल्यो त्या योजनाचो आज हजारो आमच्या समाज बांधवांक फायदो जाल्लो आसा. विद्यार्थ्यांक जाल्लो आसा, महिलांक जाल्लो आसा, जे गरीब शेतकरी आसा तांकां जाल्लो आसा. खूब अशें हें जाल्लें आसा. ट्रायबल सबप्लॅन जो हे आमची मागणी आसली 12 मागणी डिटेल सांगना 12 मागण्यांच्या खातीर हे सगळें आंदोलन चलतालें. आनी त्यो अश्यो आसल्यो की सूत्रबद्ध मागण्यांचो आमचो पाठपुरावो आसलो. आमी गांवांतल्यान सुरवात करून गांव चळवळ जाली. मागीर सगळे मंत्री सगळ्या मुख्यमंत्र्यांक सगळें निवेदन दिसून इवन दिल्ली पर्यंत हो आमचो संघर्श चालू आसलो. खंयच्या ह्या समाजांतल्या जे व्हडले मंत्री जावन गेले, व्हडले लिडर जावन गेले, व्हडले आनी खूब अशें जावन गेले तांकां रिस्पेक्ट दिवन सुद्दां सरकारचे मानवंदना सरकारचो आयोजीत कार्यक्रम अशा समाजांतल्यान हे मंगेश आनी दिलीपाकूच हांगा फावो जालो. आमकां तांकां तेंचो अभिमान दिसपाक जातलो. ह्या समाजाक अभिमान दिसपाक जातलो. आनी सरकारच्या कार्यक्रमांत सुद्दां हेंची नांवां येतात जाल्यार सुद्दां बऱ्याच जाणांचें पोट दुखता. उलट खरें म्हणल्यार सगळ्यांक एसटी समाजाचो जो 12% आसा त्या सगळ्यांक खरें म्हणल्यार एक उमेद दिसपाक जाय. आमचेच भाव ते आज ना पण सरकार त्यांचो गौरव करता. सरकार त्यांच्या निमित्तान सुद्दां पुरस्कार दिता. सरकारच्या मार्फत हो कार्यक्रम आयोजित केलें मोठें काम. त्या बाळलीच्या त्या 25 मे 2011 ह्या शेवटच्या क्षणापासून मंगेश सातत्यान ह्या एक आंदोलनाक एक वेगळी दिशा आणि वेगळी एक भरारी दिवपाचो प्रयत्न ताच्या सातत्यान भाशणां आणि घोशणांनी ताणें केल्ले आशिल्ले. आणि अशे भुरगे समाजान जन्माक येवपाक खूब कमी आसता. एक भुरगो जो प्रोफेसराचें काम करतालो आनी दुसरो भुरगो एक सरकारी कर्मचारी आशिल्लो. घडये दोनूय भुरग्यांनी म्हणिल्लें आशिल्लें की म्हाकाच कितें कमी आसा, हांव कित्याक त्या आंदोलनाक वचपाक जाय. अशें जर म्हणिल्लें आशिल्लें जाल्यार हो समाज उदरगतीच्या मळाचेर केन्नाच पावचो नाशिल्लो. तांचे जबाबदार आशिल्ली ज्या समाजान भितर आपूण जन्माक आयलो त्या समाजाक कितें तरी आपूण देणें लागता. या निसर्गान आमकां भरपूर कितें तरी दिल्लें आसा. तेच निसर्गाक आमी कांय गोश्टी तरी सांगच्यो पडटात. आणि म्हणूनच त्यांनी आस्पाव बरे भशेन आणि जबाबदारीन पार पडिल्ले आसा. पूण काळाच्यो घालो आणि त्या बलिदाना फाटल्यान त्या त्यागा फाटल्यान आज संपूर्ण जो अनुसूचित जमात जो आसा गवडा कुणबी वेळीप हेंका तांचे कितें तरी आज फळ मेळपाक लागिल्लें आसा. त्या आंगणात म्हाका दिसता आमी प्रत्येक 24 तारखेक किंवा प्रत्येक 25 मे आमी ह्याच आंगणान मंगेशाच्या ह्या पुतळ्याक 1-2 फुलां घालपा खातीर आणि बाबा आणि आईची त्याचबरोबर त्यांचे कुटुंबाची विचारपूस करपा खातीर येतात. ताजे मदंतरी आमचे येवप जाता. आणि आजचो हो खास असो कार्यक्रम म्हणल्यारूच जे भुरग्यांक आज खबर आसपाक जाय त्या संदर्भात तांकां ही गती दिवपा खातीर आजचो हो कार्यक्रम आमी आयोजन केल्लो आसा. दुसरो एक अभाव आशिल्लो की दिलीप काटू वेळीप यांचो स्मारक नाशिल्लें ते सुद्धा ह्याच निमित्तान आमी आज पूर्ण करपाचे ठरलेले आसात. ताजे ऑलरेडी जाल्ले आसात. फक्त रितसर ते आमी अनावरण करतले. एक बापायक आपलो एक भुरगो ना जालो. एक बायलेक आपलो एक घो ना जालो. पूण म्हजे इतलेच सगळ्याच ह्या कुटुंबाक हांव सातत्यान आदरान तुमच्या भुरग्यांनी आणि तुझ्या खवान केल्ले त्याग सॅक्रिफायस हे केन्नाच व्यर्थ वचपाक ना.
हेजे उठान आज जबाबदारी घेतिल्ली आसा आणि उठा गेली कित्येक वर्सां आज सातत्यान त्यांचं उगडासूच न्ही तर ह्यांच्या नावान आज बरेचशो काही गोष्टी आम्ही आज मुखार व्हरत आसा.